हे दोतोर जॅक सिकेरीचो पुतळो असेंब्लीन जाय. 52nd इयर कंप्लीट जावच्या पयलीं बाब जॅक सिकेराचो स्टॅच्यू सेक्रेटरिएटान म्हाका दिसता येवपाक जाय. जॅक सिक्वेराचो पुतळो विधानसभेच्या कॉम्प्लेक्सांत उबारपाचो म्हूण सरकारांतल्याच कांय आमदार पक्षांनी फातर मारून इश्यू तयार केलो. पयलीं गोवा फॉरवर्ड, उपरांत कांय आदले आमदार आनी त्यांच्या बरोबर बीजेपीचो आमदार मायकल. मात सरकारांतल्यान आजून ताचेर ठोस कांयच उतर येना, जो तो दुसऱ्याचेर धुकलूक सोदता. काल म्हाका तुमी जॅक सिकेराच्या हाजेर विचारताले. दीस प्रिसिंट इज असेंब्ली प्रिसिंट. In this precinct, the decision is of the Speaker, not of the Chief Minister. Area which is beyond my jurisdiction, I cannot give you commitment or declaration. मोगोचो मंत्री सुदीन म्हणटा विधानसभा कॉम्प्लेक्सांत भाऊचो सोडून आनी कोणाचोच पुतळो उबारपाचो प्रश्नूच येना. पळय, म्हाजो प्रश्न आसा, ओपिनियन पोलाचें राजकारण करचें न्हय. ना, हांव इतलेंच म्हणटा, ओपिनियन पोलाचें राजकारण करचें न्हय. जॅक सिकेरा पेक्षा खूब जाणांनी ओपिनियन पोलात काम केलां, ज्यांनी स्वातंत्र्या खातीर काम केलां. फॉर एक्झाम्पल गुरुनाथ केळेकार. आय विल गिव यू ओनली वन नेम. जाणें स्वता पत्रकां काडून स्वातंत्र्य जावचें म्हणून दारादारांनी भोंवला, तोच मनीस परत ओपिनियन पोलांत आसा. थंय लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीत आमी एक डिसिजन घेतलां, असेंब्लीच्या विसिनिटींत कोणाचो स्टॅच्यू आसचो ना. आनी म्हजें प्रामाणीक मत आसा, ह्यांची जर ओळख जातली मोठ्या लिडरांची, ओपिनियन पोलांतले स्वातंत्र्य सैनिकांची, जाल्यार 2 लाख स्क्वेअर मिटर मोठें गार्डन तयार करचें आनी थंय हे स्टॅच्यू घालचे आनी तांचें इन्फॉर्मेशन थंय आसून त्या हातूंत लोकांक जे ट्युरिस्ट येता, भुरगीं येता, तांकां थंय व्हरचें. विजय म्हणटा मुख्यमंत्र्यान म्हटलां तें कायद्यान सारकेंच, मात तो फावो त्या गजाली करून पुतळो फुडलो अस्मिताय दीस येवचे पयलीं उबारतलो. गोंयचो मुख्यमंत्री जें कितें उलयता तें टॅक्निकली सारकें आहा. मुख्यमंत्री म्हणटा ताजेर म्हजो कांय इश्यू ना. आमकां कॉन्फिडन्स आहा, आमकां खात्री आहा की जी खंयची ऑथॉरिटी कडेन हो इश्यू रेज करूंक जाय, स्टॅच्यू पुतळो दोतोर जॅक सिकेरीचो, हो इश्यू खातीर आमी एप्रोप्रिएट ऑथॉरिटी कडेन आमी इश्यू रेज करतले आनी ते परमिशन घेवन आमचो निर्धार आहा की आमी तो पुतळो थंय काडटलेच. फुडलो ओपिनियन पोलाचे पयलीं पुतळो थंय आसतलो. हाजे खातीर जें कितें करूंक जाय तें सगळें करपाक आमची तयारी आहा. मायकल म्हणटा विधानसभेत खाजगी ठराव पास करून ते करपाक जाता. Chief Minister has rightly said, so any statue or anything to be done within the complex, the assembly complex, within the compound wall, it has to be debated in the house, that is the legislative assembly, and that is the right forum. So a private member resolution, when it will be moved and it will come up for on the table of the house, there will be members of the house who will be talking on that, irrespective of political parties. All the people will talk on this and the house will take a resolution whether the statue has to come or not. Our job is to see that the resolution goes before the house. सभापती प्रमोद सावंतान मात ह्या विशयाचेर कसोच तोंड उगडूंक सोदिना. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.